पंचायत इलेक्शन पंचायत एक अशी बॉडी आसा जंय प्रत्येक घरांतल्यांचें काम आसता, बारीकले बारीक काम करपाक थंय वता आनी पंचायत बॉडी जर सारकी आसत जाल्यार खुबशीं कामां रोखडी जावपाक शकता. हेच एक असोच एक आढावा घेवपा खातीर आमी पावले कांदोळे जी पंचायत आसा, विलेज पंचायत थंयसर, आनी कांदोलीम पंचायतीचे जे आदले मेंबर्स आसात ते बीन आमचे बरोबर आसा जे आतां सद्या कॅन्डिडेट म्हणून आसा हांगासर. अँड तांचे कडेन आमी भासाभास करतले, गांवचे कांय लोक आसतले आमचे बरोबर आनी तांच्या कडेन आमी तांचे प्रॉब्लम्स जाणून घेतले. अँड जे कॅन्डिडेट्स आसा तांचे फुडचे विचार कितें आसा, तांचे एम कितें आसा ह्या पंचायती खातीर ते जाणून घेतले. सो फुडले अर्दे वर तुमकां कांदोळे जी पंचायत आसा थंयसरले प्रॉब्लम्स आनी ते कशे सुटावे करपाक शकता, फुडले तांचे प्लॅन्स कितें आसा हे सगळें पळोवपाक मेळटलें. कारण ही एक पंचायत अशी आसा जी ट्युरिजम बेल्ट, मेन ट्युरिजम बेल्ट आसा थंयसर आसा आनी हांगासर पुराय गोंयचें लक्ष आसता. सो ह्या केंद्रीत जो असो लक्ष आशिल्ले एक पंचायत आसा त्या पंचायतीचे प्रॉब्लम जाणून घेवपाक सगळ्यांक आवडटले. त्या खातीर एक खाशेली प्रोग्राम तुमच्या खातीर आमी घेवन आयिल्ले आसा. सगळ्यान पयलीं जे हांगासरले कॅन्डिडेट्स आसा, 11 वॉर्ड आसा ह्या पंचायतीक आनी 11 वॉर्ड जे आसा तातूंतले कॅन्डिडेट्स आसा तांची आमी वळख करून घेवया. सुरवातेक सद्याची जी सिटींग सरपंच आसा थंयच्यान आमी सुरू करया. मॅम, तुमचें नांव अँड योर एम ऑर वॉट वर्क यू हॅड डन फॉर योर वॉर्ड, लायक योर पंचायत, यू कॅन जस्ट से. म्हजें नांव सेंड्रा प्युरिफिकासांव फियालो. लास्ट 15 years हांव पंचायतीन एज अ मेंबर वावुरता आनी गेल्या 5 वर्सांक हांव सरपंच कशें आसलें. हांव वॉर्ड नंबर 3 कॉन्टेस्ट करता. आमी थ्रू पंचायत जायतो वावर केलेलो आसा आमच्या वाड्यांनी. लायक ड्रेन्स केलेले आसा, पेवर्स घालून बरे फुटपाथ केलेले आसा, लायटींग केलेलें आहा, हॉट मिक्सिंग रोड केलेले आसा. आनी जंय रोड नासले जे एरियाक थंय आमी वेरी डिफिकल्ट रोड, जंय आमकां NOC मेळनासले लोकांच्यो भाटकारांची NOC रस्ते करपाक, थंयसरूय आमी रोड केलेले आसा. आनी आमचो मेन इशू आसलो आमच्या गार्बेजीचो. आराडे गांवान वाड्यांत म्हणटा पळय थंयसर ही सगळी आमची गांवची गार्बेज डंप जाताली आनी लोकांक खूब त्रास जातालो, घाण येताली हे गार्बेजीचो, लोक सीक जातालो, भुरगीं सीक जातालीं. आनी मागीर जेन्ना हे आमी सगळे आमच्या MLAच्या मुखार मांडलें हे लोकांचे त्रास गार्बेजीक लागून, तेन्ना MLAन ही सगळी गार्बेज जी आसा, जी सालिगांव प्लांट गार्बेज प्लांट येयला थंय आमची गार्बेज शिफ्ट केलेली आसा. म्हजें नांव फेर्मिनो फेर्नांदीस. आय एम कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम वॉर्ड नंबर 2. गेले 10 वर्सां हांव वॉर्ड मेंबर म्हणून वावुरतां आनी आमी जायतीं बारीक बारीक कामां केल्या. इंटरनल रोड्स केल्या, लायटींग, स्ट्रीट लायटींग, थोडे सुवातांचेर आमी ड्रेन्स केल्या आनी जायतीं बारीक बारीक अशीं पंचायती कडेन घडटा ते प्रमाणे आमी कामां केल्या. आनी आमचे गार्बेज इशू आतां सरपंचान सांगला ते प्रमाणे आमचे हावस टू हावस गार्बेज कलेक्शन आसा आनी आमी ते आराडेच्या गांवान घालताले, आराडेच्या वाड्यान, आनी मातशे लोकांक त्रास जाताले. आतां MLAच्या आदारान ते एक नये प्लांट बांदलेले आसा, तर आमी आमची गांवची गार्बेज त्याच बरोबर आमी शिंकेरेचे वाटेन आमी डेव्हलपमेंट घातलां थ्रू GTDC, सिन्स इट इज अ ट्युरिस्ट एरिया, आनी ते रोखडे जातले. फ्रॉम शिंकेरी जंक्शन टू हेलिपॅड रोड थिसर मोट आहा, पुर्तुगेज मोट आहा, तर गाडयो पडटा थिसर आमी बॅरियर, क्रॅश बॅरियर घालता. आनी रायट हँड सायड आमी अंडरग्रावंड ड्रेन, फुटपाथ, इल्युमिनेशन आनी थोड्या सुवातांचेर आमी पार्किंग कोत्तले मेवता थिसर. कित्याक कोणाची भाटां न्हू, कोणाची शॉपां, कोणाचें कितें दुखोवपाचें ना, मेवता थिसर आमी एडजस्ट करून लोकांच्या कॉन्फिडन्सान हे आमी काम कोत्तले. त्याच बरोबर आमकां व्हडलीं कामां आहा आमच्या गांवान. नीड ऑफ द आवर म्हटल्यार आमचे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी सिवरेज लायन्स, हें काम कोत्ताना मातशे लोकांक त्रास जातले, मोटरिस्टांकूय त्रास जातले, पूण हे आमच्या गांवच्या बऱ्याक, कित्याक आमची बांयो पिड्यार जाल्या आनी अंडरग्रावंड पॉल्युशन जालेलें आसा. सो एक वर वचपाक आमकां मातशे त्रास जातले, पूण फुडाराक सगळें बरें जातलें जेन्ना ही सिवरेज लायन्स कनेक्शन मेवतलें घराक. त्याच बरोबर आमचो रोड आहा तो नेवो रोड, आमचो भितरलो रोड आहा तो इंटरनल, तो सॅच्युरेटेड जालोलो आसा. थिसर जायते लोकांची बिजनेस आहा आनी तो रोड पावना. डिसेंबर जानेवारी आमकां तो रोड पावना. तर
आमी एक बायपास रोड बांदता, एक 30 मिटर्स वायड बायपास रोड थ्रू द फिल्ड्स. एक गोर वचपाचें ना तितून, आनी तो प्लॅन आहा MLAच्या आदारान ह्या 5 वर्सांक तो जातलो फ्रॉम सिकेरी टू बागा. तर जायतो रिलीफ मेळटलो आमचे एका ट्रॅफिकाक. हांव अमालिना डायस, सिटींग कॅन्डिडेट फॉर द वॉर्ड नंबर 11 फॉर द वॉर्ड्स मार्कीस, सिकेर एंड बामोन. गेल्ल्या 5 वर्सांक हांवें जायतें डेव्हलपमेंट केलां. कित्याक आदीं आमकां कांयच डेव्हलपमेंट ह्या वाड्यांनी जावंक नासलें. पयले सुवातेर आमकां पयले सारके रस्ते नासले. रस्ते करपाचे आसले ते रस्ते केल्या, फुटपाथ्स केल्या, आनी जायत्यो इलेक्ट्रिसिटी लायन्सूय ओडल्या, आनी जायते पर्सनली जायत्या जाणांक आदार केला. म्हजें नांव रामकृष्ण केरकर, लोक बाबा केरकर ह्या नांवान म्हाका बरें वळखता. गेली 20 वर्सां म्हणजे फ्रॉम 97 हांव 3 टर्म कांदोली पंचायतीक मेंबर. हो टर्म गेलो टर्म म्हाजी मिसेस आहा, आनी आयज 5वो टर्म हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें वॉर्ड नंबर 4 सायपेम. सांगपाचें म्हणल्यार गांवचें काम फेरमिनान खूब सांगलेलें आसा. तरी म्हाज्या वाड्यान काम आसा तें व्हडल्या पयशांचे जे गव्हर्मेंटाच्या हितूनसून जातले. आनी आयज आमकां एक असो आमदार फावो जाला की ताका डेव्हलपमेंट जाय, मेंबरांनी काम करून तेजे कडले घेवपाक जाय, असो तेचो हें आहा. आनी हांव आमदाराच्या आदारान साळप्याच्या वार्डान जें काम उरलां तें करून घेतलो. पंचायतीच्या वतीन हांव करतात. तशेंच गेले 20 वर्सां लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरला आनी हांव त्या विश्वासाक आयज पासून पार्ट थरलेलो आहा. आनी लोकांचो म्हाका विश्वास आहा की ह्या इलेक्शनाक म्हाका ते थंपींग मेजॉरिटीन हे साळपेच्या वाड्यान निवडून दितले. देव बरें. म्हजें नांव आल्मा ऑफिलिया सिक्वेरा. हांव गेल्या 10 वर्सांक सिटींग कॅन्डिडेट, आनी ह्या 10 वर्सांक आमी जायतींच कामां केल्या, मोठी केल्या, बारीकूय केल्या, आनी रस्ते तशेंच फुटपाथ्स, मागीर गार्बेज कलेक्शना खातीर जायते आमी कॅर घेता. म्हजें नांव ब्रुनो फेर्नांदीस and I'm contesting from ward number 9 which comes under Pintus, part of Arade and part of Anavado. पयलो म्हणल्यार हांव आमच्या यंग एंड डायनॅमीक MLA देव बरें करूंक म्हणटा की ताणें म्हाका एक सोयेक दिलो ताच्या पॅनलार बसपाक. सेकंडली म्हणल्यार आमच्या वाड्यार जे वॉर्ड नंबर 9 थंय अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम आसा जो हांव सॉल्व करूंक सोदता MLAच्या आदारान. दुसरो म्हटल्यार सिवेज प्रॉब्लम आसा थोड्या हॉटेलांचो जो टॅकल करचो पडटलो. आनी तिसरें म्हणल्यार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जी तयार करची पडटली आमच्या भुरग्यां पासत. सो हांव म्हाज्या वोटरां कडेन अपील करता की म्हाका एक चान्स दिवचो टू सर्व देम बेटर अंडर द लिडरशीप ऑफ मायकल लोबो. थँक यू. I'm Blaise Fernandez, contesting from ward number 6, Arade. I was first in where the Sarpanch is going to contest. I'm actually from that ward, and I've done work in that ward. Is the main thing was I got the barn which was not in a very bad condition repaired from Nerul Bridge to Odda, and because of that I've been promised by the WRD that the fields, the wells, everything will get back to its normal and people can go back to field work. We developed the school ground which was in a very bad condition with the help of some well-wishers. The school compound wall also I did a lot of work which is inside. We did pavers and paving, the garden, the lighting of the St. Teresa school. So it's very nice for the children now. And we have a door-to-door collection in my ward where we have bins also placed in certain points, put in some solar lighting which will help when there is no power supply. We changed all the lines which were done I think 25-30 years back. The 3-phase line, I've changed it. So now I've been going to contest in Arade, and in Arade there's a lot of work to be done which is already done by our Sarpanch, but I want to carry on the work.
The first thing, we want to provide playing a football ground for the youth of Arade. Then the garbage site which has been cleared, there we want to put a small school, a school there, and do the door-to-door collection of garbage. We want to plan it out well with the help of all my colleagues. And there's a lot of work in Arade, unemployment, which I want to see if I can solve it with the help of the MLA and all my colleagues who are there with me in the panchayat. Thank you. म्हजें नांव बिबियाना स्टेला डायस. हांव वॉर्ड नंबर 5 हेतून बसता. हांव बसला कित्याक आमच्या वाड्यान जायते वावर आसा तो करपाक, रस्ते आसा, ड्रेनेज आसा आनी लायट, स्ट्रीट लायट आसा. हांव धर्मेंद्र कांदोलकर. हांव वॉर्ड नंबर 10 कॉन्टेस्ट करता. लास्ट 5 years हांव थंय मेंबर म्हणून आसलो. आमी जायती कामां केल्या थ्रू पंचायत. आनी आमचो जो आतां पॅनल आहा ताका मायकल लोबो आमकां सपोर्ट करता. आनी कारण कितें की आमच्या पॅनलान बरो एक्सपिरियन्स मनीस आहा. आदी तेंच्यांनी पंचायतीनसून लास्ट 15-16 वर्सां कामां केल्या. लायक बाबा केरकर, फेरमीन, सरपंच आहा, ब्लेज आहा, तांकां बरो एक्सपिरियन्स आहा. आमी न्हय आहा पूण आमी तेंच्या वांगडा रावन तेंच्या कडसून शिकोवन घेता आनी जायत पळय ती कामां करून घेता. आनी हांव मागता की MLA कडेन कानोयेन आमच्या जशें तेणें 2 किलोमिटर म्हाज्या वाड्यानूच एक ब्युटिफिकेशन करून दाखयलां. मेन रोडाचेर पार्किंग, मागीर एक जंक्शन केलां आबादा फारियाच्या नांवान. सो तशेंच आख्खे कानोय फ्रॉम शिमेर टू शिकेरे जावचें. आनी आमी पंचायत म्हणून सपोर्ट केल्लो आहा आनी हेज्या फुडें करतले. आनी हांव आमच्या वाड्या वयल्या लोकां कडेन मागता की हेज्या फुडें आमकां म्हणजे वाड्या वयलेच न्हू, हांव आख्ख्या कानोयच्या लोकां कडेन मागता ह्या पॅनलाक सपोर्ट करचो आनी निवडून हाडचें. कित्याक आमी खरेंच काम करपाक फुडें सरलेले आहा आनी काम करून लोकांचें दितले. थँक्यू. I'm Virginia Magdalena Fernandez. I'm contesting from Ward number 8, that is Kamuti Ward and part of Iskira. हांव कॉन्टेस्ट करून फुडें सरलें आनी लोकांनी म्हाका फुडें काडलां कित्याक आमच्या वाड्याचें काम करपाक. आनी हांव नवी आसून मायकल लोबूच्या आदारान आनी हेर आमचे पंचायत मेंबराचे बागेलीपणान हांव हें काम फुडें घालूंक सोदतां. आनी सगळीं जाणां तुमी म्हाका वोट करतली म्हणून आशा धरून रावता. थँक्यू. I'm Stella Mascarenes. हांव वॉर्ड नंबर 7 कॉन्टेस्ट करता. लास्ट 5 years हांव आलेली मेंबर आनी तितून हांवें म्हाका जाताय म्हाज्या मेंबराच्या सांगाताक हांवें जायती थोडी कामां केल्याय. तेंचे थ्रूच केल्याय. तेणी म्हाका जायतो आदार आनी सपोर्ट दिला. जावं नेवो रस्तो केला, हांवें ड्रेनेजी केल्याय, फुटपाथ्स केल्याय, इंटरनल पेवर्स आनी आनीक जायती कामां उरलेली आहाय म्हाज्या वाड्यान. एक वाड्यान म्हाका आख्खो रस्तोच ना, ड्रेनेजूय ना, जायतो त्रास जाता थिंगासर. पूण थिंगा ते कितें मॅटर मातसो लिगल मॅटर्स आहा म्हणून म्हाका वचोंक मेळना फुडें. हें सगल्यांनी सजमोचें, कित्याक आमी सजमोते पंचायत कितेंय करूंक जाता म्हणून ना, पूण आमकांय कन्सर्न ऑथॉरिटीसान जायती परमिशनां जाय पडटाय. आमकां तें कांय करूंक जायना. आनी एक टायम आमी लिगली कितें करून दवरलें तें दवरलें, उरलें सासणांक. बेश्टें फोर्सिबली कांयच करूंक जायना. म्हाज्या वाड्यान जायतीं जाणां आमी शेकां घालताय. ते शेतकारांक आमचे MLAन प्रॉमीस केला सगल्यांक आख्खी बिचार लायट्यो घालतल्यो. मागीर तांकां चेंजींग रूम, टॉयलेट्स जे ट्युरिस्ट येताय ते करतलो. आनी हे जायते म्हाका दिसता बिझनस आमचे वाडयतलें. कित्याक तांकां आमी तर बरी सवलती दिवं जाल्यार जायतीं जाणां येतलीं आनी आमकां आमचे गोंयकार भावांक भयणांक जी शेकां चलयताय तांकांय बिझनस जातलें. एक सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार आमचो एक बांद आसलो नेरूल ब्रिज अप टू सिकेरी. हो बांद मोडलो, 2 स्वातांचेर हावटी पडली 1986 वर्सा. आनी एक दुखीची गजाल म्हटल्यार आमचो शेत कामात कोत्तालो तो लोक 25 to 30% लोक हेचेर पोट भरतालो ह्या शेताचेर. तर आयज 30 वर्सां कंप्लीट जाता. लोकांक खूब त्रास जाले. लोक शेताचेर डिपेंड आसलो, त्या लोकांक भरपूर त्रास जाले. तांकां दिसवडो आनीक खंयसर जोडचो पडलो. तर हें दुखीची खबर 30 वर्सां जालीं कोण फुडें सरोंक ना हें करूंक. तर आमी पंचायतीन चिंतलें हो बांद आमी हातीन घेवया, कित्याक जायतीं बरेपणां जातलीं हो बांद सारको करीत जाल्यार.
तर आमी MLAशीन गेले मायकल लोबो आनी तेणेन आमकां इलेक्शन जायना फुडें आपूण म्हणूंक लागलो बारांक हात घालतलो आनी तेणेन प्रॉमीस दवरलें इलेक्शनाचो रिजल्ट जावन 15 दिसांनी तेणेन सगळे इंजिनियरांक हाडले WRDच्या आनी आतां प्रोसेस चालू आहा पावस जालो तसो हे बांदाचें काम जातलें आनी 6 म्हयन्यांनी हो बांद रेडी जातलो आनी म्हाज्या हिसपान 2 वा 3 वर्सांनी लोकांक शेतां पोत्तून कल्टिवेट करपाक तांकां संदी मेवतली सो हांव संदी घेता ही MLAक देव बरें करूंक म्हणटा ह्या बांदा खातीर. एक्चुअली एक बरी गजाल आसा जी हांगासर पळोवपाक मेळ्ळी की आमी बीच लँड म्हणटा पूण त्या जाग्याचेर शेतां खातीर सुद्दां खुबशे प्रश्न आसा. हांगासरले जे कॅन्डिडेट्स आसा तांच्यांनी हो प्रश्न उक्तायला पूण जायते क्वेश्चन्स आनी विलेजर्स जे आसा तांच्या मनान सुद्दां आसतले की बाबा अमक्यो अमक्यो गोश्टी जाल्या किंवा त्यो जावंक ना कित्या खातीर आनी तो मनान उरता आसतलो कारण पंचायती कडेन खुबशे एक्सपेक्टेशन आसता. ते कितें आसा गजाली कारण उदरच्यान आमी ट्राफीक रिलेटेड आयकले जे ट्राफीक गर्दी जाता ताजे बद्दल गार्बेजी बद्दल आयकले आनी विभिन्न जे इश्यूज आसा ताजे बद्दल पूण हांगासर आयज आमी डिस्कशन करता ताजे आनी एक मुद्दो आसा तो म्हळ्यार सर्वांगीण विकास म्हळ्यार सगळ्यांचो कसो विकास जावपाक शकता तातूंत हेल्थ येता तातूंत एज्युकेशन येता तातूंत एक्स्ट्रा करिक्युलम एक्टिविटीज भुरग्यां खातीर अश्यो जायत्यो गजाली येता पूण कांय विलेजर्स आसा तांचे कडेन आमी गजाली करूया आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया तांच्या मनांतले प्रश्न कितें आसा ते. सर तुमचें इंट्रोडक्शन आनी तुमचो प्रश्न कितें आसा? म्हजें नांव डॉमिनिक कुलासो. हांव ह्या गांवांत 28 इयर्स टिचर म्हणून वावुरलां आनी हांव हे पंचायत जे आतां आसा तांकां शबासकी दिता कित्याक गेले समज तूं 30-35 वर्सां आमच्या कानोयच्या स्कॉलाक एक प्ले ग्रावंड नासलो. तेणी फुडाकार घेवन हो प्ले ग्रावंड आमकां दिलो. तेच भशेन ही गार्बेज जी पळय इतली कलेक्ट जाल्ली आराडी आनी एपिडेमीक पोर्शनाचेर पावल्ली आसा तांणी ती MLAच्या सांगातान शिफ्ट करपाचें पळय पावल घेतलें ह्या खातीर हांव तांकां सारकी शबासकी दितां. आतां हे पॅनल परत बसता आनी आमची कांय एक्सपेक्टेशन्स आसतात एज पब्लीक आनी ती म्हणल्यार पयले सुवातेर आमकां एक कम्युनिटी हॉल जाय कानोयक मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल जितून यू कॅन परफॉर्म एज वेल एज इंडोर गेम्स प्लेईंग इज ऑल्सो एवेलेबल. दुसरें म्हणल्यार आमची सुवेज ही सुवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक बेगीचे बेगी ते हात घालतले MLAच्या आदारान म्हाका खात्री आहा. तिसरें म्हटल्यार आमचो जो पळय बाफर झोन आहा BC कुशीक दॅट इज आमी म्हणटा लिंगडा फाटल्यान जो पळय जागो आसा तो आजून बसून तो सारको वी कॅन से इट इज ए वर्जन लँड लायक इट इज नॉट बीन ऑक्युपायड बाय एनीबडी सो फार. हो जागो असोच उरचो म्हणून आनी तेणी MLAच्या सांगाती वावरून ओडिपीन हो जागो असो दवरचो. इट इज लायक ए ब्रिदींग स्पेस फॉर अस बिटवीन द सी एंड वेर द सेटलमेंट्स आर. ती तर जागे गेले आनी इट इज गोईंग टू बी डिवेलप्ड जाल्यार आमचे पळय एक्सेस सुद्दां पळय बिचीर वचपाचो आसा तो पसून डेंजरान आसा. चवथी वस्त म्हणटा आमकां जाय एग्रीकल्चर. आयज पयशी कानोयेन सगळीं शेतां लोकांनी सोडून दिली. आनी एक म्हणटा वस्त म्हटल्यार आमकां उदीक वॉटर सप्लाय. कांय वाठारांनी बरेंच उदीक येता कांय वाठारांनी उदीक 2 वरां येता कांय वाठारांनी फक्त 1 वर येता. खूब बरे प्रश्न तांच्यांनी म्हळ्ळे की एक म्हळ्यार तो बफर झोन ताचे बद्दल सुद्दां म्हाका दिसता तेंच्यांनी प्रश्न उक्तायल्लो आसा की तो तसो उरचो जावं ODPच्या अंडर तांच्यांनी सारको हे घेवचो. आनी दुसरो म्हळ्यार कम्युनिटी हॉल. कम्युनिटी हॉलाचेर सगळ्यान पयलीं आमी डिस्कस करया कित्या खातीर म्हणजे तुमच्या मनान कितें आसा करपा जाय. कम्युनिटी हॉल म्हटल्यार आमी ODP केला फॉर कांदोली विलेज आनी आमी चड करून ब्लेज बाबा आमी ते सगळे चडशे MLAच्या सांगाताक आमी मार्क केलेले आसा. वी हॅव मार्क्ड अ प्लेस इवन फॉर युनिवर्सिटी बिकॉज फुडाराक आनीक जागो आसतना इस्कॉलाक घालून आनी एक दीस कांदोली युनिवर्सिटी जातली तर पूण स्वाद मेवचे ना तर आमी मार्क केल्या कम्युनिटी हॉल पार्किंग आमचे युनिवर्सिटी मागीर फुटबॉल ग्रावंड आनी हे सगळें आमकां आमचे कांदोली कम्युनिटीन खूब सपोर्ट केला. आमचो ब्लेस फेर्नांडीस आमचो आग्नेल बारेटो आनी आमचो प्रेसिडेंट सर डॉमिनिक रॉड्रिगीस हाणें आमकां भरपूर सपोर्ट केला. आनी ODP करपाक कांदोली आमी आख्खे पंचायतीन प्लस अलॉंग विथ विलेज लेवल कमिटीन भार घेवन आमी वावर केला एकान एक मार्क करूंक. आनी आतां ODP फायनल जावपाची आसा पूण आमी तितूनय भाग घेतले
कित्याक लायक सर डॉमिनिकान सांगलां NDZ तो बफर म्हणटा तो NDZ 0 to 200 आमी आतलांक दिवंक ना, आमी तसोच ग्रीन दवरला तो. आनी आमी कानोयच्या गांवान आयज पासून आमी एक वुडन हाट घालपाक आमी परमिशन दिना. जो तर वुडन हाट परमिशन दीत न्हू आनीक तो बफर झोन उरचो ना, बिकॉज दे आर टेम्पररी स्ट्रक्चर. आणि एक गजाल जी तांच्यांनी उक्ताली की वॉटर सप्लाय, थोडे कडेन पाणी उदक सारकें खूब येता आनी थोडे कडेन खूब वॉटर सप्लाय आमकां जायते प्रॉब्लेम आहा. एक्चुअली आमचे प्लॅन्स आसले बोरवेल बांदून डबल फिल्टर. आतां आमी शिंकेरेच्या वाड्यान उदक सप्लाय करता 24 hours उदक. ते कित्याक लागून ते बोरवेल ग्रावंड वॉटर इज प्युअर क्लीन. दुसऱ्या वाठारान आमी घाली येता, पूण कितें आहा ग्रावंड वॉटर इज पॉल्युटेड. वी कांट डू दॅट. बोरवेल मारता आनी डबल फिल्ट्रेशन अशें लोकांक पावता, सेल्फ सफिशियंट. पूण दुसऱ्या वाड्यांनी घालपाक आमकां प्रॉब्लेम जाता, कित्याक उदक पॉल्युटेड आहा तेका लागून. पूण आमी हो प्रश्न व्हडले इंजिनियरा कडेन PWDच्या सगळ्यां कडेन मांडला आनी MLA येवजिलां आमकां थोडे सांप घालया, अंडरग्रावंड सांप. कित्याक अंडरग्रावंड सांप मारले उदक बसता, तिनसान मागीर आमी पंप करतले वयल्या टँकाक आनी तिनसान आमी सप्लाय करतले. तर ह्या 2-3 वर्सांक म्हाज्या हिसपान उदकाचे समस्या सुटपाची आसा, कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जालोलो आसा उदकाक लागून. आनी वेल वॉटरूय पिड्यार जालेलें आसा. आनी जेन्ना ह्यो सिवरेज लायन जाल्यो म्हाज्या हिसपान हें आमचे वेल्स पोत्तून सारके जातले म्हणून आशा आहा आमकां. हांव बाबू भट, शांतादुर्गा देवस्थानचो पुजारी. एक म्हणजे पंचायत जी वावुरता आतां, गांवांनी वाड्यांनी तांच्यांनी बरे रस्ते केल्ले आहा. जी कोणाक भितर लायट जाय, स्ट्रीट लायट, ती तांच्यांनी दिल्ली आहा. हॉट मिक्सचे रस्ते केल्ले आहा वार्डान भितर. आतां एक 2-3 वार्डान तांच्यांनी करपाचें दवरलें, काम चलता. पण बरे रस्ते दिल्ले आहा, हॉट मिक्साचे, लायटी दिल्ले आहा. नळाचो प्रॉब्लेम जो आहा तो आनी थोडे एका वर्सा भितर सॉल्व जातलो, हातून भितर कसलोच दुबाव ना. दुसरें म्हणजे ह्या पंचायतीचो आमकां खूब आदार जावन आहा म्हणटा तो देवस्थानाक, शांतादुर्गा देवस्थानाक आनी मुसुंडेक, आनी आमचें जें गणेश मंडळ आहा टिट्यावेलें, सार्वजनीक गणेश मंडळाक खूब तांचो आदार आसा, आर्थीक आदार. एक म्हणजे शांतादुर्गा देवस्थानाक एक शेड नासली की बुफे मांडटलो जाल्यार, तेन्ना आमचोच एक ग्रामपंचायत पंच मेंबर बाब ब्लेस फेर्नांडीस, हांवें हाज्या कानार घालें 6-7 वर्सां पयलीं. ताणें कांय भिवं नाका म्हणून सांगलें की आकाश साहेब ताणें उलोवन आकाश साहेब कडेन पंचायत उलयली आनी तोय बी उलयलो आनी एक 6-7 लाखाची शेड आमकां तांच्यांनी घालून देवस्थानाक खूब आदार दिलो. देवस्थानच्या कॉम्पाउंडा भायर हळशीक जाताली. हांवें ब्लेस बाबाक सांगलें की ब्लेस बाब ती मातशी आमकां पुटपाय घालून दी. दुसरे दिसा आमचो ब्लेस बाब लोकांक तांकां बिल्डराक कोणाक घेवन आयलो आनी ती पुटपायर घालून आमचे चकचकीत भायलो आवार जो आहा तो बरो चकचकीत करून दिलो. दुसरें आतां मायकल बाबाचें मार्गदर्शन ह्या पंचायतीक मेळटा, बरो विचार मेळटा आनी तातूंत भितर हे बरे विचारवंत जे आतां 11 मेंबर आहा ते सुद्दां बरे विचाराचे मनीस. ताज्या विचारान, ताज्या आदारान गांवचो फुडल्या 5 वर्सांक डेव्हलप इतले करतले की तातूंत आनी कसलोच दुबाव ना. एक गजाल तुमी सांगली, म्हाका तुमचे कडेन आयकपाक जाय, CSR एक्टिविटीज ज्यो आसा ताजे अंडर खुबशीं कामां हांगासर करून घेतली सुद्दां आनी तुमच्यो खुबश्यो गजाली करूंक शकता. कारण हांगासर ट्युरिस्ट बेल्ट आसल्या कारणान खुबश्यो अश्यो हॉटेल्स आसा किंवा आनीक खंयच्यो कॉर्पोरेट हांगासर बॉडीज आसा. सो ताजे बद्दल म्हाका थोडें कितें सांगा की तुमचे कितें प्लॅन्स आसा तांचे. वी वॉन्टेड टू हाऊस टू हाऊस कलेक्शन वेर वी कॅन गिव बिन्स टू ईच एंड एवरी हाऊस, so it becomes easier for collection of garbage. Instead of placing bins in different places, it'll be an easier activity if we ask some hotels to give us bins, because under the panchayat it is going to be very expensive for us to give bins to so many houses in Kandolim, and giving bins will make it easier for the garbage collection in the village. That's one thing which we have in mind. I think so this has been started already. Started, but we have not given them bins. We have put bins in some points, but it's becoming difficult because of cows and dogs which throw the bins down. So if we give it to individual houses, it will be easier for us to collect the garbage, and the garbage problem in Kandolim can be solved. That is again the beach cleaning also comes under same. It is under the tourism, but now the panchayat also wants to get involved in it and see that it's clean, because the tourism is doing their work, but even the panchayat has to see that the
certain places in the beach are dirty, and as we have tourists coming to Kandolim, and we want to keep up the name of Kandolim village. आमचे कानोय जायती कॉर्पोरेट बॉडीज आहा, हॉटेलां आहा, आनी आमी ना म्हणूंक जायना. CSR बाब सचिनान सांगला म्हणून CSR तेंचे बजेटांतल्यान आमकां जायतो हेल्प मेवता. आतां तुमी पळयतल्या रस्त्यांचेर गार्बेज कलेक्ट करता, ट्रक आनी धाकटे व्हेकल्स, व्हडली व्हेकल्स, हे सगळे अंडर CSR स्कीम हे आमकां त्या हॉटेलांनी वो बिजनेस हावजांनी दिल्या. आनी आतां आमी फाटींच आमचे इस्कॉल आहा, सेंट ट्रिजाच्या इस्कॉला फुडल्यान आमी ब्युटिफिकेशन केलां, टायल्स घातल्या, गार्डनिंग केलां, लायटी घातल्या, बेंचीस, अबाउट 40-50 lakhs. That is also under CSR scheme of certain hotels. My name is Joseph Lobo. They call me Jojo. I'm a businessman. I'm here to support the present panel. They have done good work for the last 10 years, and I hope the people realize that and re-elect them, and I hope they do well for the next 5 years. Thank you. Well, my name is George. I'm from Ward number 3. I'm here to support this panel because they have done a lot of development, especially Ward number 3, represented by Mr. Blaze, who has done a lot of good work with us, like roads, light effects. We had a new volleyball court which is renovated and given by him. If there are no lights, there are solar panels, so there is no problem anywhere. We have bins placed every 5 houses. So I am here to support him. I request my ward and all the people of Kandolim to support this panel and make them victorious for the next 5 years. Get them elected. Thank you. हांव दीपक च्यारी, कांदोळेचो नागरीक. आमी कांदोळेन भुरगेपणासून हें पळयता, म्हणजे जल्मच कांदोळे जाल्लो आसा. तेन्ना आमी इतलेंच मागता पंचायती कडेन कितें की तो आमचें सैम आसा पळय न्ही, नेचर पळय आमचें कांदोळेचें पळय न्ही, तें न्ही सारकें राखून दवरचें कितें. आनी हेज्या पयलीं पंचायती आशिल्ली पळय न्ही, ऑर आतां आसा ऑर आनी येवपाचें आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी न्ही हें राखून दवरपाक जाय आमच्या फुडल्या जनरेशना खातीर, फुडल्या पिळये खातीर. कित्याक आमच्या भुरगेपणांत आमी कांदोळी कितें पळयल्ली पळय न्ही, ती आजुनूय तशी मेनटेन आसा. कित्याक पूण हेज्या फुडें आमकां न्ही, कित्याक ही प्लेस न्ही आमची आसा पळय न्ही, ती वर्ल्ड फेमस प्लेस आसा. आनी थंय न्ही फॅसिलिटीज न्ही सगळ्या ट्युरिस्टांक आनी सगळ्या आमच्या कांदोळीच्या लोकांक सुद्दां बऱ्यो बऱ्यो मेळपाक जाय. कित्याक इतली आमी आशा करता पंचायती कडेन आनी ती तेंचे प्रयत्न न्ही तेंच्यांनी चालूच दवरल्या. कित्याक आनी MLAच्या साथीन न्ही कितें आमचे कडेन आमच्या कांदोळेच्या गांवांत तेंच्यांनी खुबशीं कामां, म्हणजे ती न्ही एक्सपेक्टेशन आमचे कडेन नासली, कित्याक आमी चिंतूकूच नाशिल्ली पळय न्ही, ती कामां सुद्दां तेंच्यांनी कंप्लीट केल्ली आसा. आमी समजली कितें जाणा तूं की बांद तो परत जावचें ना म्हूण. कितें आनी आमच्या शेतकारांक न्ही शेतां रोवपाक मेळचें ना. पूण आतां न्ही तो बांद कंप्लिटेशनाक पावला आनी फुडले तेंचे प्लॅनिंग्स बरें आसा. तेन्ना न्ही तेंकां परबी बरी परबी आनी तेंकां न्ही बेस्ट ऑफ लक कमींग इलेक्शनाक. कितें सो टोटल मॉडल विलेज करपा खातीर तुमी सगळे सेट आसा, सेट तुमची विजनूय फुडल्या 10 वर्सां 15 वर्सांचे सगळो सेट केल्लो आसा. वय केलेलो आसा. आनी जायत्या जाणांक सांगता हांव इलेक्शनाक बसता ते, इलेक्शनाक बसले म्हणून जिखले म्हणून ते व्हडलें न्हू तें वावर करूंक जाय. खूब हार्डवर्क आहा. आतां आमी 10 वर्सां जालीं मेंबर आहा, आमकां केन्नाय झेम ना. रातीक कोण सीक जालो, कोण मेलो, कितें जालें, प्रॉब्लेम जालें, डिजास्टर जालो, वी हॅव टू बी देर. आमची ड्युटी ऑफिस ड्युटी न्हू ती, 24/7 खंयच्याय वखदार आमची ड्युटी. आमकां जायते जाण ने कॅन्डिडेट बसल्या, तांकांय हांवें जायत्या जाणांक सांगलां पंचायतीचें काम इट इज अ चॅलेंजींग जॉब, सोंपें न्हू तें. दुसऱ्या भाशेन आनी वी आर क्वेश्चनेबल एवरी डे, नॉट ओन्ली ग्राम सभा, day to day we are question if there is any shortcomings from our side. So panchayat work is not easy anymore. It is 24/7 and very challenging. So you have to be on your toes and you have to perform, otherwise you are nowhere. आय थिंक सो तुमी सगळे जाण हे जे मत आसा ताजेर एकमत आसतले अँड ही कामां सगळीं आमकां फुडल्या 5 वर्सांक पळोवपाक मेळटली. सो ऑल द 11 कॅन्डिडेट्स 11 वॉर्डांनी बेस्ट ऑफ लक अँड थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या वांगडा हांगासर उलयले, तुमची मतां मांडली आनी आमचे जे गांवचे विलेजेस आसा तांच्यांनी सुद्दां आपले सजेशन्स दिले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.